गो बायलेच्या संबंधाविशीं केरळ उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दिला. गोवा कडेन दुर्लक्ष करीत आपल्याक एका इश्टा कडेन आपली घरकान्न राती उसरां उलयताली. हे विशीं आपणे त्या दादल्या कडेन तिणें उलोवचें न्ही अशें कितलेशेच फावट सांगलें, मात तिणें घोवाचें आयकलें ना अशें याचिकेन म्हटलें. ह्या प्रकरणाचेर बारकायेन अभ्यास केल्या उपरांत न्यायालयान लग्न जाल्ल्या जोडप्यां मदीं बायलेन दुसऱ्या दादल्या कडेन सेगीत राती उलोवप रावप समा जायना अशें म्हटलें. जाल्यार बायलेन तिचेर घोवान केल्ले आरोप न्हयकारल्यात. ह्या जोडप्यान ह्यान पयलीं 3 फावटी घटस्फोटा खातीर न्यायालयांत अर्ज केल्लो. हे विशयाचेर आनीक उजवाड घालपाक आमच्या वांगडा आसात ॲडव्होकेट अक्षता भट, पुराणीक. दोतोर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. दोतोर, म्हाका सांगात, तुमकां कितें दिसता ह्या सगळ्या घडणुकीचो आनी केरळ उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचो समाजाचेर कितें परिणाम जातलो? ही केस अशा अशीच दुसऱ्या खंयच्या केसीक लागतले असो ताजो अर्थ जायना. तर त्या केसीचो फाटलो जसो हांवें सांगलो की ही म्हणजे ही एक्चुअल केस आशिल्ली आनी असो निर्णय दिलो. सो त्या प्रमाणे खंयच्या केसीक लागता ताजे प्रमाणे निर्णय आसता किंवा ताजो इम्पॅक्ट जाता त्या दुसऱ्या केसीचेर. पण जर आमी एज अ सोसायटी म्हणून जर आमी विचार करपाक गेले आनी जर म्हजें मत जर विचारता जाल्यार आमची जी सोसायटी आसा, इंडियन सोसायटी जी आसा ती भायल्या देशा भशेन किंवा वेस्टर्न देशा भशेन न्ही की बायल किंवा घोव इदर स्पाउस म्हणटा की ना म्हाका तुज्या बरोबर रावपाचें ना आनी हांव वेगळें वता अशें हांगा जायना. आमी मॅरेज म्हणजे जे लग्न आसा तो म्हणजे आमच्या धर्मान, हिंदू धर्मान तरी तो एक संस्कार अशें मानतात. आणि कॉन्ट्रॅक्ट असो तरी तो विचार तरी जायना किंवा म्हाका नाका जाल्यार हांव उठून चल्लें अशें तरी ना. सो कांय ग्राउंड्स असतात ते ग्राउंड्साचेरच डिवोर्स किंवा सेपरेशन हें मंजूर जाता. मॅरेज ऑर एनी रिलेशन जे आसा ते बेस्ड ऑन ट्रस्ट अँड म्युच्युअल रिस्पेक्ट. आमी जर हे जेंडर रिव्हर्स सुद्धा केलें जाल्यार सुद्धा हीच सिच्युएशन आसतली की जर घोव जर रातच्या वेळाचेर एवरी डे आणि परत परत जर दुसऱ्या एका बायले कडेन जर फोनार उलयता जाल्यार ऑब्वियसली ते खंयच्याय बायलेक म्हणजे बायलेक आवडचेच ना की आपलो घोव अशे तरेन दुसऱ्या बायले कडेन फोनार उलयता. सेम गोज टू इन दिस केस की जेन्ना बायल जर रातच्या वेळाचेर लेट नायट्स और दिसाक 10-15 फावटी जर दुसऱ्या एका दादल्याक फोन करता आनी डेली जर ती फोनार उलयता जाल्यार ऑब्वियसली खंयच्याय घोवाक आवडचें ना आनी हातूंतल्यान एक जो ट्रस्ट इश्यू आसा तो हालतलो. सो जो लग्नाचो मॅरेजीचो जो आधार आसा, जो बेज आसा, फाउंडेशन आसा, ते ट्रस्ट आसा, विश्वास आसा, म्युच्युअल रिस्पेक्ट आसा. जर घोवान जेन्ना सांगलें की म्हाका हे तुजे अशे तरेन दुसऱ्या दादल्या बरोबर रातच्या लेट उलोवप आवडना, जाल्यार घोवाच्या फिलिंग्साक रिस्पेक्ट करप हीच बायलेची रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायलेची ड्युटी. अँड सेम गोज टू म्हणजे वायसा वर्सा जेन्ना आमी जेंडर जर आमी ऑपोजिट केले जाल्यार सेम गोज टू दॅट. सो हातून सोसायटीचेर तसो कितें परिणाम जावपाचो म्हाका तरी दिसना, कारण हेच तर आमी आमचो कायदोय हेच सांगता आनी आमचे संस्कारूय हेच सांगतात. तर इश्यू खंय जावपाक शकता की जर फाल्यां कोण अशें म्हणूंक शकता की घोव कोण आपणाक सांगतलो की तूं फोनाचेर उलयनाका दुसऱ्या दादल्या कडेन आनी तें म्हाका आवडना म्हणजे कितें, किंवा घोव बायलेक वॉर्निंग दिता, ताका कोणें हो अधिकार दिलो बायलेक वॉर्निंग दिवपाचो. अशें जर आमी जर विचार करपाक वचत जाल्यार येस, थंय मागीर डिस्प्यूट जातले. पण जर परिस्थिती जर समजून घेतली जाल्यार डिस्प्यूट जावचे ना, कारण खंयच्याय रिलेशनशिपान ट्रस्ट अँड म्युच्युअल रिस्पेक्ट हाजे शिवाय ते रिलेशनशीप मुखार वचपाक शकना. तर दोतोर, तुमकां ह्या बद्दल आमकां म्हायती दिवपाक देव बरें करूं म्हणटा.